Jeremiah chapter 51 verse 20. तो मुझी हातोडी झुजाचे हातेर, तुजे वरवीं हांव राष्ट्राचो पिटो करता, तुजे वरवीं हांव राज्याचो नाश करता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16. तुम्ही म्हाका विसून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसून काडल्यार. तुम्ही भायर सर वचून फोळ दिसय, उठचे तसले फोळ दिसय म्हूण हांवें तुका नेमल्यार. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे ते तुमकां दितलो. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. देवाचे उद्धार जिवे आनी क्रियात्मक खरें. पाजलेल्या 2 तरेच्या तलवारी प्रासड कातरूं सकता तसले प्राण आनी आत्मो संत आनी हाडाचो सारसयत मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाचे काळजांतले अद्रेक आनी चिन्नां ते पारखिता. 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयान उलयता. तो आरंभात हांव नुसो आसलो, तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी तो देखला, वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपटला. 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 2. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्ले ते आमी देखले, पहिले बापा सवे आसले आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्ले तेच सस्नाचे जिवीत आमी Lamentation chapter 3 verse 22. सरस्पर अशो विश्वासी मोग केदींस संपाना, ताच्या काकुळती केदींस अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सरस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, बागवाल्यांक नीट उबी करता, सरस्पर नितिवंतसो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. देर घेया आनी ती रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सरस्पोर तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना या तुका सांगचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सरस्पोर.